Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. Father Visitação Boaventura Monteiro. हांव बोडये सेंट एन्स चर्च बोडये भगवंत आनंदचे इगोर्जेन बोडये थिवी हांव पादिकार कसो वावुरतां. आज आमी यात्रा रोमारी घेवन हांगा येयला. आमच्या गांवचो थोडो लोक हांगा येयल्लो आसा. आमचे डिनरीचे वरादाचे मीस आसले ताका आमी हाजीर जाल्या 9:30 वरांच्या मिसार. हो जागो भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या एके भशेन आसण्यान पवित्र जागो जावन आसा. आनी आमी जाणा भगवंत फ्रांसीस शावेर आमी ताका आमच्या गोंयकारांच्या भावार्थ्याचो बापूय म्हणटा. ताचे वरवीं आमकां भावार्थ मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताक आमी देव आनी आमचो सर्वंडार म्हणून मानून घेतलो. आनी हो भावार्थ हांगा हजारांनी लोक येवन परगोडटा. तांकां जे भावार्थाचे देडे मेळ्ळे भगवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन एके भशेन ताच्या उपरांत येयल्ल्या परगोटणारां वरवीं ते आज पर्यान हांगा एके भशेन जागे वो भावार्थ आमचो जागो करतात. लोक हांगा येवन आनी तो आपल्या गांवांनी वचून एके भशेन त्याच भावार्थाचे गवाय जातात. हातून एके भशेन हो जागो पवित्रतायेन भरलेलो जागो म्हणून आमी सगळे आमी मानून घेता. आनी ह्याच खातीर आमी वर्साच्या वर्सा गोंयचे क्रिस्तांव गोंयचे भावार्थी हांगा येतात. तर होच भावार्थ सगळ्या संवसारा वयर पावचो आनी भावार्थाची एके भशेन गवाय सगळ्या मनशांक आनी सडवणेची गवाय सगळ्या मनशांक पावची म्हणून हे आमचे आवडे. म्हजें नांव मारिया. हांव खोर्लीम सावन येयलां. आनी आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमी मेरशे रावतालीं. कित्याक आमी भुरगीं आसतना चलोन येतालीं. ओल्ड गोवा चलोन येतालीं आनी आमी सायकलींनी आमकां लिफ्टींनी भुरग्यांक आमकां घरा व्हरतालीं. उपरांत आमी ओल्ड गोवा रावंक लागलीं खोर्ले. तेन्ना म्हाका दिसलें कितें आमी कितेंय तरी हिंगा काम करचें म्हणून. आनी तेन्ना हांव वॉलंटियर्स म्हणून हिंगा रावलें आनी हें काम करून म्हाका खूब खुशालकाय भोगता आनी म्हाका एकदम बरें दिसता हिंगासर. या म्हजें नांव बोस्को मिनेजीस. हांव हिंगा वॉलंटियर म्हणून काम करतां आमच्या बाजिलिकेंत. आनी ह्याच वर्साक पयले फावट हांव सदांच नव्यानाक येवपी 14 वर्सांचो आसतना सायकलीन. आनी तेन्ना सायकली हिंगा सारक्यो हजारांनी आसताल्यो गोंयच्या पायच्या फुड्यान. आतां कितें जालां, आतां इस्कुटरी मातश्यो थोड्यो जाल्यो, सायकली गेल्यो आनी आतां गाडयो जायत्यो जाल्या. भरपूर गाडयो, लोक पार्किंग एक जागो आसना. पूण ही भोगती आमच्या सांफ्रांय गोंयच्या पायची लोक मोरून हिंगा थिंगा पळोवन येता. भायले गांवचो जावं वाड्या वाड्यांनी धाकट्या धाकट्याकारांनी गरीब गिरेस लागना आनी जात कात लागना सगळे तरेचो लोक हिंगा येता. आनी हिंगा आतां फादर पात्रीस हिंगा इन्चार्ज आहा तेचो. आनी सगळीं मांडावळ पळयता आनी सगळे वॉलंटियर्स आपल्याक जाय तशे बरे भाशेन काम करता. आनी ह्या घरान देवाचें काम करूंक आमकां खुशालकाय भोगता. सगळें सोंपेपण मेळटा. Myself Saini Gracious and I'm from Shiroda, and I've been coming to this shrine for been years now, and I was doing novenas every year, all 9 novenas and feast. Last 5 to 6 years I've been doing this, and I have many things to tell, like this place gives me peace. This place is full of blessings. You pray and you receive. This place is happiness. This place is so divine. There is no boundary for any religion to come here. Anybody can come and pray your petition. He is our Goincho Sahib and he will never say no to anybody. Thank you.